एखादें मंत्रिमंडळान फेरबदल वगैरे जर करपाचो आसत जाल्यार तो पूर्णपणे अधिकार हो मुख्यमंत्र्यांचो आसता आनी आमी पयलीं पसून सांगून आयिल्ले आसा जें कितें तांकां बरें दिसता तें डेफिनेटली करप तांकां पूर्ण आमचो पाठिंबो गोंया भितर अशें चलचें ना ही मॅसेज गेल्ली आसा आनी इमिडिएटली पावस आसून सुद्दां तेन्ना मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें की अशें जाल्लें आसा इट्स व्हेरी रॉंग आनी म्हणून सामान्य मनशाक लागून ते स्वता सुद्दां ते थंय वचून विजीट केली जें जालें तें चुकीचें जालें अशें जावपाक जायना फाल्यां कोणीय येतलो आनी कोणीय जागा कोणाचेर घेतले आनी कोण आसा तांकां धांवडटलो अशें जावचें ना पावराच्या आदाराचेर दादागिरीच्या आदाराचेर करप हें अत्यंत चुकीचें आसा आनी म्हणून मुख्यमंत्र्यान चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर कमिटी फॉर्म केल्ली आसा त्यामुळे कोणीय जरी व्हडलो मनीस जरी आसलो आसत जाल्यार कायदो जो सगळ्यांक सारको आसता आनी म्हणजे कायद्याच्या आदाराचेर किंवा आपल्या त्या पोजिशनाच्या आदाराचेर दुसऱ्याक जें इलिगली वचून ताका कारण रावता त्या घरान मोडप तें चुकीचें एखादें ऑफिस कन्स्ट्रक्शन आमी नवी बिल्डींग बांदतात आनी ताका लागून आमकां आमचे सगळे प्रोसिजर पूर्ण जाले आनी ते फावंडेशन स्टोन घालपाक लागून आमकां राष्ट्रीय अध्यक्षाक इन्वायट करपाक जाय आशिल्लो म्हूण आमी तांकां मेळपाक गेल्ले